आख्खे तियात्रिस्तां गेले सगलो धंदो पाड करून हें आख्खें स्कॅम जाल्लें आनी हे स्कॅमाचेर उलोवपाक एक मिटींग चलता आनी भितर गेले जाल्यार आज हो आमकां सांगता कितें ही इज टेलिंग मी गेट तूं आपल्या शिंपय नाका तूं आपल्या उलोवपाक शिंपय नाका जेन्ना आमदार मिनिस्टर गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर समज उलयले जाल्यार आमी पयर सकयल आमगे स्पीच कितें जालें जाल्यार आमी एरोगेंट म्हणून बोवाड जातली पूण आतां हे जे BJPचे सगळे मनीस बसयलो आहाय चेअरपर्सन जावं हें जावं हाव आर दे स्पिकींग की पळय तेंगे लँग्वेज पळय तूं आपल्या शिकय नाका हें करूं नाका देन ही नोज वाय आय मस्ट हॅव कम हियर सो दीस इज अ गोंयकारांकूय कळो बरें हांव प्रमोद आचार्य म्हाका उगडास येता हें सदां एसो जालें म्हणटकीर गोंयकाराचें म्हणटा तेणें म्हणजे कितें इन ऑल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स इन ऑल दीस पोजिशन्स आहाय ते गोंयकार भितर बसून आहाय ते सगळे गोंयकार आनी हेच आमचें उलयताय ते वी आर गोइंग टू वेट फॉर हिम वी वील वेट हियर एंड वी वील मेक शुअर दॅट वी डिस्कस द इश्यू तियात्रिस्तांगे जो इश्यू आहा हें जे पयशे घेयलाय PWDचे स्कॅम जाला आनी गोंयभर जे आज इश्यू हे डिस्कस कोताय जे PWD जाला वी आर गोइंग टू वेट एंड वी आर गोइंग टू वेट फॉर हिम टील ही कम्स अप तूं मजा आयकुपा ना आयकला मरे सी तूं आतां वचून भितर बसला कांय जायना द मोमेंट यू पुट ऑन द सावंड देर इज अ वायब्रेशनान आसतलें पडटलें अशें आसता पूण काय पडलें त्या बाबतींत आसा अशें सारकें बरें हांव तूं सांगलें म्हजें म्हणणें तूं कितें समजून अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केला ब्लॅक बॉक्स आनी अनसेफ जाग्यार तूं वचून मिटींग करता दिस इज नॉट अलाउड तुका यू सांगला आर नोवेर इंजिनियर या भितर हांव म्हजें पळय एक्सेप्ट करता कितें सी यू हॅव नो इंजिनियरींग नॉलेज कोण तुका तुका कोण सांगला म्हाका इंटरव्यू मग तू यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन आमी सगळ्यांचे कन्सर्न घेतला सगळ्यांनी सांगला ते बस तांकां विचार तूं तांकां विचार हाऊ कॅन कन्सेंट वेन द गव्हर्नमेंट PWD has given this places unsafe प्रॉब्लेम कितें म्हणून तो सांग म्हाका तो तुगे प्रॉब्लेम ते अनसेफ तूच जीवा लागून आयला थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू व्हेरी मच आयच्या फोन बंद करतो मरे बरें सो एटलीस्ट यू आर एग्रींग दॅट यू नॉट सी आमकां आमी लोकां खातीर आहा आमचे जीव गेलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना आमकां जाय तूं ऑल दीज आर आमी कित्याक रे आमी कित्याक रिस्पॉन्सिबल सीट पर्सन पळय यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय आमी सगळ्यांच्या कितें केलां व्हॉट इज रायट व्हॉट इज रॉंग दीज आर ऑल सीनियर स्टाफ इम्पॉर्टंट डिसिजन घेवपा जाय सगळ्यांनी एग्री केला तांणी important decision not in a place तुका ते PWD has issued this as unsafe but taking important decisions पब्लीक यूज वी आर मेंबर्स ऑफ दीस वी आर नॉट पब्लिका कोणा त्रास जावपा ना आमकां बात आमकां पडलें वी हॅव पब्लीक आमचे आतां थिएटरा भितर तूं आतां थिएटरा भितर वचपाक वचना भितर मागीर अनसेफ मरे वतलें कित्याक अनसेफ inspection not for work purpose अरे मागीर आमी इन्स्पेक्टर तूं भितर वचलो म्हणटा डुप्लिकेट जालें मरे एवट्रेन मागीर आमी नो आय एम नॉट डिनायिंग भितर गेला ना तूं भितर गेलो इज एमएलए ऑफ गोवा इज एवरीबडी एमएलए तो BJP काँग्रेस आपले कशें दवरया इज एमएलए इज दादा कितें सांगला राव माता अर्जंट मिटींग चोयल जातलें आय ऑलमोस्ट बाज्ड इन इनसायड द ब्लॅक बॉक्स कित्याक गेलो भितर थिंगा कित्याक काल जेन्ना एक PC चोयलें आमी तेन्ना ऑडिटोरियम ब्लॅक बॉक्स इज अनसेफ फॉर पब्लीक म्हूण दिल्लें आमकां खबर मेळ्ळी की एक अनसेफ जाग्यान सगळे हे बसून मिटींग करता सो दॅट इज द रिजन आय वेंट इनसायड तूं फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग की तूं अनसेफ जाग्यान ही सेड होल्ड ऑन वेट वी आर कमिंग आउट सो ते आमी रावले बट यू ऑल सॉ मी दॅट आय वेंट इनसायड आय बाज्ड इन इनसायड एंड आय स्पोक देम एंड आय रिक्वेस्टेड बाबा ते अनसेफ जाग्यातून जेन्ना आतां थिंगा आयले उलोवपाक सो आमकां जें सांगूंक मेळटा तो आमगे तलक बाबा आहा तो सांगता की अनसेफ जें डिक्लेअर केलां दॅट इज फॉर पब्लीक तेगे जे मनीस आसले सगळी जी कमिटी मेंबर आशिल्ले सगळे एक्झिक्युटीव आशिल्ले जे मिटींग करताले दे आर नॉट पब्लीक फॉर देम इट इज सेफ सो अशें ते म्हणटा आनी ही हॅज आस्क्ड एवरीबडी की थिंग वचपाक सो दुसरो एक म्हणटा तो की ब्लॅक बॉक्स इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑडिटोरियम सो दीज आर सम टेक्निकल थिंग्स दॅट ही वॉज डिस्कसिंग important was we were told that he is having a meeting
in that place which we have declared as unsafe. So that we had come here to see whether that is really happening, and it was happening. Second thing what we talked to him was about the entire episode of now आमगेले तियात्रिस्त आहे रोस्पन आहा बाब आमगेले जुजे इवान्स आहा आमगेलो निमनी चिटाचो डायरेक्टर बाब नाजार आहा आनी तेच भाशेन आमगेलो पिटर रोशन आहा हे सगळ्यांगेले हिंगा तियात्र आज आहाय फॉर द मंथ ऑफ जून तेंगे पयशे घेयलो आहाय तेंगे टिकेट कोरलो आहाय तेंगे एडवर्टायजमेंट जालो आहाय सो हेजें तो म्हणटा की कित कॉम्पेन्सेशन करपाचें तें कोन्ना वी वील पुट इट अप टू द गव्हर्मेंट वेन द रिक्वेस्ट कम. सो म्हणजे एक रिक्वेस्ट आहा ते कडेन की आमगे हे तियात्रिस्तांगेलो जो पयसो टिकेटीचो आनी हे सगळे आहा तांकां रिफंड करचो प्लस तांकां एडिशनल पयशे दिवचो कित्याक हे जे तियात्र आतां नेक्स्ट सप्टेंबर देखून हो तियात्र दाखोवपाक मेळना कित्याक तेजे हें गेलो तेच जो फेम आहलो जो चलपा आशिल्लो तो आतां बंद जाता आशिल्लो. सो दीज फ्यू थिंग्स वी हॅव डिमांडेड. ओवरऑल वी हॅव ओनली टोल्ड हिम दॅट वी हॅव कम हियर फॉर द चेअर. कुर्सी आहा म्हूण ते कुर्सीके रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज द कस्टोडियन ऑफ दीस एंटायर प्रिमायसीस. रवींद्र भवनाचो कस्टोडियन तो आनी एक इन्स्पेक्शन जावपा जालें ना मुखार PWD बिल्डिंगान जर तरी केन्ना इन्स्पेक्शन करूं ना जाल्यार 2 वर्सां ताका जालीं तुवें केन्ना PWD कडेन इन्स्पेक्शना मागलें तो म्हणटा ना आपण मागना आनी तें आपल्यागे काम न्ही आनी PWD हॅज टू डू इट. सो फायनली इट इज ऑल ब्लेमिंग ऑफ PWD बिल्डिंग PWD आनी द फेलियर इज अ ब्लेम गेम. सो फायनली पावस येतलो फर्स्ट वीक ऑफ जून पावस बेगीन आयलो मदें हें डिस्कशन पावसाचें आमी आमदार आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीक फॉरवर्ड करता लोकांक कामां मुखार व्हरपाक आनी जें काम आहा वर्क ऑर्डर ती आमी ट्राय करता की ट्राय टू फिनीश इट बिफोर द मंथ ऑफ मे. आमी एक डेडलायन दिता मे 10 दिता मे 15 दिता 20 दिता बट दॅट वे आय सेड प्लॅनिंग जें आहलें मॅनेजमेंट प्लॅनिंग जें आहलें हें चेअरपर्सना गेलें जालना तुगेलें यू आर फेल्ड as a management of the Ravindra Bhavan because of your failure to coordinate with the PWD. This all has happened. He does not agree for that. He said okay we will agree to disagree but at the पावसा अशें जावचें न्हू आनी कितें मोडचें न्हू रवींद्र भवनाक आनी ताका लागून तुवें ह्या वर्सा नोव्हेंबरानसून चालू करचो प्रोसिजर सो दॅट नथींग एल्स ब्रेक्स इन द नेक्स्ट. सो दिस इज वॉट वी हॅव टोल्ड. वी डिमांड वी वील टॉक टू द चीफ मिनिस्टर वी वील डिमांड द चीफ मिनिस्टर एंड रिक्वेस्ट हिम की आमगे तियात्रीस गोवांगे जे तियात्रा पयशे आहाय तांकां एडिशनल कम्पेन्सेशन दिवन म्हाका सदां तांकां हे तियात्रा फूल टिकेटी पयशे एज वेल एज तांगे एडवर्टायजमेंट पयशे तो म्हणटा की थिंग मडगांव काणकोण म्हापसा सगळे एडवर्टायजमेंट बराबर आसता म्हूण सो ते दिवपा जायना. सो आय डोंट नो अशें कित्याक म्हणटा तो बट वी शूड आय थिंक बी फेअर इनफ. तांकां जाता जाल्यार तें कम्पेन्सेशन दिवचें एंड आय थिंक वी हॅव टू एकोमोडेट these dates in a better way once this is open. आता रवींद्र भवन केन्ना चालू जातलें ही आयडिया म्हाका दिसता कोणा ना आनी कितें मोडटलें आनी कितें चालू जातलें हें नोबडी इज देयर बट एन इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी डन इनटू द PWD बिल्डिंग्स कॉन्ट्रॅक्टर की कित्याक जालें वाय दीस कोलॅप्स वॉट हॅपन्ड एंड वॉट डज नाव द स्कोप ऑफ वर्क से. कोलॅप्स जालें तें ऑलरेडी इन्क्लुडीड आहा स्कोपान आनी स्कोपांत ना जाल्यार तेजी वर्क ऑर्डर केन्ना येतली तेज टेंडर जातलो वो ते नॉमिनेट जातले वेरियस क्वेश्चन्स आहाय. सो दीज आर ऑल क्वेश्चन मार्क्स. वी वील ऑल्सो पुट इट आउट विथ द गव्हर्मेंट. वी आर गोइंग टू रायट अ लेटर एज अ पार्टी वी वील रायट इट टू द चीफ मिनिस्टर एंड वी वील सी वॉट द चीफ मिनिस्टर टू से. बट हें नवी कांय ना हें सरकारा बारा चोयल जाल्यार हें सदां तशेंच एक ताज महाल म्हूण ऑलरेडी आमी कला एकेडमी चोयलां कित जालें तें आनी आजून चलता थिंग प्रोग्राम. नाव दीस हॅज स्टार्टेड विथ रवींद्र भवन आनी हे रवींद्र भवनूय आतां एक मिनी ताज महालाचो इन्सिडेंट जावचो आमी प्रेडिक्ट करता अशें दिसता. सो लेट अस होप दॅट देर इज नो इन्सिडेंट. लेट अस ओनली प्रे दॅट कोणाकूय एक्सिडेंट जायना तुका पुरो हेंगे फाटफुडें आनी मुखार कितें जावपा तें पळया. एरोगेन्सी म्हणून तुवें भितर ताणें म्हटलें तुवेंनय म्हटलें कितें जेन्ना हांव भितर उलयलो जेन्ना भितर हांव गेल्लो ही आस्क्ड व्हेरी एरोगेंटली 2-3 कडेन म्हणलें तूं अशें करून नाका तशें करून नाका. सो तेन्ना ताका म्हणलें तूं जेन्ना मुगो अशें करून उलयता एक आमदार जावन तूं उबो रावन तुगे वॉयस रेज करून जेन्ना तूं मुगो अशें करून उलयता आनी हांवें जर तर मुगे वॉयस रेज केलो जाल्यार मागीर म्हूण सांगलें तूं सगळे एकठांय जातले आनी वेन्सीन तुमचे वॉयस रेज केलो कित्याक आमी आमदार न्हू. सो आमी हें करतलें म्हणून. बट वेन यू ऑल बिहेव लायक दीस देन हू इज सपोज टू बी अकाउंटेबल फॉर दीस. तुमी पयलीं बिहेव करता अशें करून आनी तुमी बिहेव केलें म्हणटकीर आमी लोकां पासत दिलें न्ही. वी आर नॉट नॉमिनेटेड हियर वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हें सांगपाक गरज ना. सो वेन देअर बिहेवियर इज लायक दीस कित्याक पयलींच एक इन्सिडंट जाला वी हॅव सीन वॉट हॅज हॅपन इन द GMC. सो हाऊ मच टायम इट वूड टेक फॉर मी ऑल्सो टू
रिटेलिएट बॅक. आतां आमी मातशें आमगेलो आवाज खोर्सात आमगेलो हें, बट यू कॅनॉट गेट अप एंड ट्राय टू टॉक टू कवर अप. जेन्ना एक मनीस अशें करून कवर करपाक उब रावन खोर्सान उलयता तें देखून एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिवा कडेन, सो इट शोज दॅट समवेर देर इज समथींग, सम हिडन अजेंडा, एंड दॅट हिडन अजेंडा तुमी त्या ब्लॅक बॉक्सान हें कोताय म्हणून मेळ्ळें न्हू. सो तुमी जर पब्लिकली हें कोताय जाल्यार यू हॅव टू मेक इट अनसेफ जाल्यार अनसेफ, not to be used जाल्यार not to be used, and nobody should use it. I think this is what is the message. I think let us all make sure that there is no scam happening in the Ravindra Bhavan work that is going on. हे scam ना अशें म्हूण clear message येवपाक जाय that there is no scam happening, and if there is then we have to have an investigation. कित्याक आमकां डावट आहा की आतां हें वाडपाचें आहा, there is going to be more and more money that is going to get pumped in over here in the name of all this what is happening, and the Ravindra Bhavan looks like a mystery of when it is going to be opened. हे doubt आहा, question mark when it will be opened with all these things that is coming up. कित्याक एक पार्ट ceiling पडलो म्हणटरी then the doubt is whether that ceiling repair करपाचें तितलो patch or the whole ceiling has to be done again. So that certification has to be done. That test करपा जाय, check करपा जाय, and someone has to certify it that only तेच ceiling करपा जाय या full ceiling करपा जाय. And full ceiling करतलो जाल्यार म्हाका दिसता it is going to take time for the tender and everything. एंटायर एपिसोड गेलो एक वर्स आमी सगळे गोंयकार पळयता, आनी ज्या तरेन कला अकादमीची कामां जालीं, ज्या पद्दतीन जालीं तातूंत करप्शनाचें एक सांगपाक कॉमन मनशाक सुद्दां सांगपाक जातलें, तातूंत कोणी स्पेशलिस्ट नाका. ताजे नंतर आणखीन एक स्पेशल मेन्शन करपाक जाय म्हणटा तें रवींद्र भवन काणकोण. रवींद्र भवन काणकोणान पयल्या पावसाक जी परिस्थिती जाली ती परिस्थिती येती, आनी आतां जेन्ना हांगा फॉल सिलींग पडलें, बेजिकली आमदारान सांगलें त्या भशेन एन्युअली एवरी इयर PWD हॅज टू इन्स्पेक्ट ऑल गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, आनी त्या प्रमाणे लास्ट 2 वर्सां इन्स्पेक्शनूच जावना. इन्स्पेक्शन जावना हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका जो चेअरपर्सनाची बी, बिकॉज ही इज द कस्टोडियन, पूण तो ती घेवपाक रेडी ना. सेकेंडली तें पडलें रवींद्र भवन जे काणकोण आसा ताजी परिस्थिती जाली. सो म्हाका दिसता गोंयकारा कडेन हें सरकार कलेच्या बाबतींत खेळटा. गोंयची कला, जे बारीक बारीक कलाकार आसात, जे तांकां खऱ्या अर्थान गव्हर्मेंटान बऱ्या भशेन सपोर्ट करून वयर काडपाक जाय, ती कला मारून उडोवन फक्त कॅसिनो सारकी संस्कृती गोंयांत पसरोवपाचें काम म्हाका दिसता BJP गव्हर्मेंट करता. हांव CMाक सांगपाक सोदतां हातूंत मातशें लक्ष घाल. जाणा तुजे मिनिस्टर तुजें आयकना, पूण खंय तरी मातशें तरी तुज्यांनी जायना जाल्यार तुज्या हायकमांडाक कोणाक तरी सांगून हें मातशें सगळें जाग्यार घालपाक जाय, आनी गोंयकाराक हातूंतल्यान मातसो कितें तरी दिलासो ताणें दिवचो. हो म्हाका येरो आतां कोण म्हणटात, हांवें जर तुमकां खरें तर थंय भितर मिटींग चलताली, आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग चलताली. आय कॅनॉट स्टॉप द मिटींग एंड कम, बिकॉज ती कलेक्टर ऑफिसांतल्यान नाल्यार हांगच्यान लोक आयला. सो आय सेंड इन मेसेज, जस्ट बस कॅबिनान बस, च्या घे. ताका सांगल्यार म्हजे सेक्रेटरी कोण आसा पळय च्या दी, तांकां बसय. म्हणटा म्हजे भितर यो सी. आतां तो MLA कळ्ळें, तांकां आमी कितें शिस्त शिकयतले कळ्ळें. दे शूड अंडरस्टँड इवन एनी बरी मिटींग चलता ती जाल्यार ना आपूण तुका आयलो तूं खंय तें ब्लॅक बॉक्स अनसेफ केलां तर तूं मिटींग कशें घेता. अरे म्हणलें आयकून घे पयलीं. थिएटर इज अनसेफ फॉर पब्लीक, हें PWDन डिक्लेअर केलां. ब्लॅक बॉक्स आमी बंद केला कित्याक ती फॉल सिलींग कळ्ळा. ते फाल्यां सावंड बिवंड चालू करतकीर कितें पडलें जाल्यार प्रॉब्लेम जावचें न्ही म्हणून बंद केलां. ब्लॅक बॉक्स इज अनसेफ म्हणून PWDन तुमकां सगळ्यांक ऑर्डर दिल्या काल व्हेरी क्लियर. ती सांगली ती वाच पयली. ना तुमची काळजी तुमचेर पडत पण आमी सगळे आसात, एवरीबडी एग्रीड, आमी बसया भितर. वी आर रेडी. आमचे प्रिमायसीस न्ही ती फाल्यां कितें आमकां जाल्यार वी आर रिस्पॉन्सिबल. आमी लोकां खातीर ओपन करना न्ही पब्लिका खातीर, आनी ती अनसेफ डिक्लेअर करूं ना. ते आयकुपाकूच तयार ना. तो आपलेच उलयता सगळे गोश्टी. म्हणलें बरें तुका जाय, यू आर अ पार्ट ऑफ ओपोजिशन, यू आर सपोज टू ओपोज फॉर एनीथींग गुड हॅपनिंग. यू आय एक्सेप्ट, बट आय डोंट एक्सेप्ट वॉट यू से मिसमॅनेजमेंट, करप्शन आनी म्हणून कितें उलयता. काम PWD करता. रवींद्र भवन काय करना. रवींद्र भवनाचो एक पयशाचो खर्च जायना. सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथींग गो टू PWD आस्क. न्ही ताणें प्रिमायसीस पळोवपा जाय म्हणून ते पळयतात कंटिन्यूस. जाल्यार वयल्यान आमी तांकां सांगलें बाबा तुमी इन्स्पेक्ट करात. You take out my report when I given to press कि Baba, once the roof is completed, we'll ask PWD to certify. And as per that they came, they saw and they stopped. हातून कितें मिसमॅनेजमेंट जालो. सर तुम्ही बुकिंग कितें अमाउंट घेता तो रिटर्न बुकिंग आमचे आसता ते 3 म्हयन्यान जाता किंवा 2 म्हयन्यान जाता. सो दीस ऑल थिंग्स हॅपन अर्लियर.
This incident happened unexpectedly. Nobody expected. Even theatrists not expected, नाहीतर मी expected बाबा व्यवस्थित जातलें. पावस पयली आयलो, सगळें जातलें म्हणटलें इवन पयर म्हणलें की आमी 10 तारखेक वी कंप्लिटेड द वर्क. तें कोण पळयना. इन टायम वी कंप्लिटेड रुफींग. आतां हें दुसरें प्रकरण जालें म्हणटकीर सी दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल आनी PWD इमिजिएटली इश्यूड द रिपोर्ट. बाबा आतां आमी इतलें चल्लां आमचें काम बेगीन कशें जातलें. ऑलरेडी मिटींग स्टार्ट जाल्यो टू प्रिपेर द एस्टिमेट. फॉल सिलींग चेंज करपाचें आहा तें आनी कितें बारीक चेंज आसा तें फाल्यां बाय तियात्रिस्टांची मिटींग आपयल्या. बाबा तुमचे आनी कितें ग्रिवन्सीस जर आसा वेगळे रिगार्डींग जाय बाकीचें हांव काय करपाचें बाबा आनी कितें हांगा हेंय प्रोवायड करता जाल्यार तांचो तिकेट कावंटराचो प्रॉब्लेम आसा. सो आमी म्हणटा बाबा तुमकां 6 कावंटर कितें एकटो म्हणजे 5 जाणांचे पळयता 5 काय 10 लोकांचे आनी बाकीचे चिंतून आनी 2 जाण पळयता. ते पयलीं एकटो आशिल्ले ते आतां 3 जाल्या. ते आनी करपाक जाय जाल्यार आय वील डिस्कस एनीथींग इज देर. वी वील रिफंड देर मनी इफ दे डोंट वॉन्ट. हांवें तांकां पयलीं 2 ऑप्शन दिल्ली वीच दे एक्सेप्टेड. सेकंड वन की आमकां पयली प्रायोरिटी दियात. जांचे आमचे पळय कॅन्सल जाल्ले शो जांचे पयलीं आसले मंडे आशिल्ले मंडे ट्युजडे आशिल्ले सेम थिंग वील रिपीट इफ दे एग्री. इफ दे से नो कॅन्सल आमचे तियात्र जाल्यार कॅन्सल आनी पयशे परते व्हरात. रिफंड दितात. रिफंड गव्हर्मेंट सगळें अशेंच करता न्ही. फाल्यां ते हाका लॉस जालो ताका लॉस जालो सी आमी उलयता जाल्यार कितें उलयता न्ही कितें तियात्र कितें एकूच कडेन मडगांव चलता आनी खंयच जायना. पण हांगा कितें डिस्कशन जालें तुमगेलें हांगा तर जालां सी आय कॅनॉट गीव दॅट एश्युरन्स बाबा पयशे आमी दिवन तांकां कॉम्पेन्सेशन दितले एडाचे तें आमच्या हातूंत ना. तुमी म्हणटा तुमची तियात्र अकाडमी आसा थंय वचात थंयच्यान ग्रिवन्सीस मांडात. यू हॅव युअर ओन अकाडमी. ही फक्त परफॉर्मींग एरिया रवींद्र भवन. रवींद्र भवन इज नॉट थिएटर अकाडमी where your all the grievances will be considered or discussed or anything. So तुम्ही थिएटर उलया करा प्रपोज. when they asked अरे whether it was closed आमी दितात रिजन yes अशें unexpectedly last minute break जाल्ल्या. whatever is right we tell them. आमी we are not scared of anything. पूण नाकाशिल्ली गोश्टी तुम्ही उलयता म्हणून आमी हय म्हणा ही वृत्ती चुकीची. ही हॅज टू अंडरस्टँड. सी ओपोजिशनाचो रायट टू ओपोज बरोबर पूण वी फॉरगेट वन थिंग. आतां सांगलें तूं आमचो MLA गोंयचो MLA न्ही तूं. फॉरगेट अबावट द पार्टीज एवरीथींग. यू बिलॉंग टू गोवा नाव. सी opposition ruling आसतलेच बट वन्स यू आर इलेक्टेड एंड वन्स यू आर इन द असेंब्ली यू हॅव टू बी वन. जाल्यार गोंयचो डेव्हलपमेंट जातलें. जाल्यार तुमी तो करता म्हणून हो ओपोज करता फाल्यां हो आयलो म्हणून तो ओपोज करता. दीस इज नॉट अ थिंग. ज्यो खऱ्योच ओपोज करपा सारक्यो गोश्टी आसा त्यो ओपोज करच्यो हें म्हजें मत आहा. टायम कितले वेळ कितलो लागतले रवींद्र भवनाक आतां केन्ना जातले फायनल. सी वी आर ट्रायंग टू डू एज फास्ट एज पॉसिबल. हांवें फक्त सांगलां की तें काम आमचे कडेन आसता. PWD करता PWD एक्झिक्यूट करता टेंडर सगळें तें. वी वील बी ओनली वॉचडॉग बाबा काम सारकें करता काय ना कळ्ळें. इवन आमी आज प्रपोजल धाडला वी वील ट्राय टू अपॉयंट वन कन्सल्टंट हू हॅज डन अवर गूड स्टेज वर्क. आज आमची स्टेज सगळ्यांत बरी जाल्या कळ्ळें. तसोच एक ताका कोण तरी ताणें कला अकॅडमीचें पयलींचें काम केल्लें सामकें पयलीं ताका आमी हाडचो. हे पयर ताणें काम सुंदर केलें. ताका हाडून बाबा आमी बाबा हें कशें करता थोड्यांक खबर ना अमकें करता अशें करया तशें करया जाता काम म्हणून. आतां वी आर सेंडींग द प्रपोजल टू DSA. आमी इतले मुखार पावल्या. वी आर वीथ द आर्टिस्ट. कितें एक इन्सिडंट जालो असो म्हणून हें जावपाक गरज ना. फाल्यां हांगा तियात्र जाता म्हजे कडेन 2 तरी केसीस आसा. तियात्र आशिल्लो तागेलो कोणाक तरी हॉस्पिटलांत एडमीट करचो पडलो. शो कॅन्सल करता म्हणजे शो 4-5 दीस आसतना आपल्याक एडजस्ट करून दिता. पयशे कॅन्सल करनाका. आय कन्सिडर दॅट प्रोब्लेम. आय कॅन गिव द नेम ऑल्सो फाल्यां आयले जाल्यार तुमी आमी कन्सिडर कित्याक ह्यो अश्यो गोश्टी जातातूच. हें केन्ना कितें अशेंच कित्याक जालें आनी तशेंच कित्याक जालें तें इतलें तेंप कित्याक केलें ना तितलें तेंप कित्याक केलें सांगून उपयोग ना न्ही कांयच. आतां तियात्रिस्टांचो जो इश्यू आहा न्ही ताजें कशें सोल्युशन कितें आहा. सी सद्या आमचे कडेन सोल्युशन म्हणजे रिफंड द डिपॉझीट एंड गेट द वर्क डन एज फास्ट एज पॉसिबल. सो वी स्टार्ट द ऑडिटर. हो तियात्रिस्टांचोच न्ही हो बाकीच्याकूय इफेक्ट जालो न्ही. नाटकां कॅन्सल जालें ना लोकांले प्रोग्राम कॅन्सल जाले कळ्ळें. सो प्रत्येकाले इश्यू आसा. थोड्याले गॅदरींग आसा थोड्याले तांची एनिवर्सरी आसा कोणाले बूक अशी वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम आसा. सगळ्यांचे पयशे रिफंड करता. कोणें बूक केला ताणें रिफंड जाल्यार रिफंड वचचे. जर मुखार रावन करपा जाय मुखार करपा जाय खूब लोकांनी रिफंड मेल्याय बी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.